नमस्कार वीक्षका, आयच्या या कार्मेल किरण देण्याचे जिने कार्यांक तुमकां स्वागत करता। हांव विन्सी पिंटो। आमी अद्वेंताच्या काळार या नाताला काळार आसा आनी असो संभ्रम धार्मीक तरान लौकीक आनी आत्मीक तरान आमी करचो आसा। आनी आत्मीक तरान आमचें बरेपण देवळांत जाता तरी घरांनी असो सांकेतीक रीत जावन गर्दन असो गोटो क्रिसमस ट्री आनी कांय ना तरी एक नखेत्र म्हणून आमी उमकळोवन हाचें आचरण करता। आनी हो सांकेत रितीन आमी गर्दन असो गोटो एक क्रिएटीव रितीन केल्यार सैतो लोक शेजारचो क्रिस्तांव जावन दी क्रिस्तांव जावन येवन पळोवन खुशपट पावतात। आनी असलेच एका सांकेतीक रितीन घरांनी ह्या इगर्जांनी कोळेंतांनी आनी धार्मीक केंद्रांनी नमुन्यावार ग्रोट्टे आल्तारी आनी हेर रितीचे सोबायाचे म्हळ्यार आमचे धर्म प्रसार करचे तसले सांकेतीक रिती तयार करचो आयचो आमचो सोयरो जावन आसा वॉल्टर पिंटो वामांजूर। कसो आसा वॉल्टर? ओके, जायत्या तेंपा उपरांत तूं म्हाका असल्या एका कार्याक मेळ्ळाय। हाच्या आदीं तुजी खबर आमी पत्रांनी आनी हर एका माध्यमांत वाचल्या। तुजे हे पिंटो ब्रदर्स फॉर्म आसा वय, ते कितले ब्रदर्स कितें करता तुमी पिंटोस? आमी जावन 4 जण बाबा। तांचो मलगडो पिंटो वामांजूर म्हणून फामाद कोंकणी बरोवपी आनी आर्टिस्ट वय, साबार जण वळखतात ताका। ताचे उपरांतलो लॉरेन्स पिंटो म्हणून ताचे मदें भयण आसा वय, लॉरेन्स पिंटो तो ताचे डिजायन्स मागीर स्टॅच्यू पेंटिंग्स आनी आर्ट वर्काचे ऑयल पेंटिंग तें बरो करता। उपरांतलो हांव, मागीर म्हज्या उपरांतलो लॅन्सी म्हणून आसा, तोय म्हाका म्हज्या वावरांत कुमोग करता, मागीर ताचें स्व उद्यम चलोवन तुमचे कलाकारांचे कुटाम वय आनी कितें हातांत आर्ट वर्क तातूंत चड तुमची उमेद देवाचें देणें। आनी तुमची वस्ती आनी कुटुंबा विशीं? आमची वस्ती वामांजूर फिरगर्जेंत। थंयसर आमी लागी लागी आसा आमचे स्वंत घरांनी अशें एकाच वाठारांत एकाच वाठारांत आसा। बरें वॉल्टर, आतां सुरवातेन आतां तुज्या हे कथोलिकांत जावं ते क्रिस्तांवांत ग्रोट्टो आनी आचरणाचे जावं पुरो कुरीस या फावंटन गार्डनिंग म्हळ्यार एक भक्तीक वातावरण तूं तयार करताय। आणि येऊनच्या वर्सा तुझे 25 वर्सां हाची सुरवात कशी जाली म्हणून आमच्या आयकोप्यांक सांगताय की? वय खंडीत सुरवात जावन आमी ल्हान आसतना म्हळ्यार हायस्कुलांत तशें आसतना हायस्कूल कॉलेज जाता त्या वेळार म्हजो बाब मेस्त एक्चुली तो इगर्जीची कॉन्वेंटाची ती कामां मेस्ताची कामां ती म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन करनासलो। तशें आमी आमचे कला आमची यूज करून त्या वेळार 1996 त्या टायमार आमी इगर्जेक डेकोरेशन्स आनी कालान ते बुलेटीन बोर्ड तातूंत कली उतरां बायबलांतली उतरां आनी आल्तार डेकोरेशन तें बरें करनासलें। त्या वेळार फादर बोनावेंचर नजरेत आमचो विगार जावन आसले वामांजुरांत। ओके, तांणी म्हळ्यार त्या वेळार वय आतां प्रस्तुत मिलारांत आसात वय वय तांणी ते आमचे मस्त मोगान आसले। तशें इगर्जेन कलेची कलें आसतालें आमकां अवकाश करून दिताले। तशें तांणी केदाळय आमी कलें केलें फेस्ताक कलें डेकोरेशन केलें तेन्ना तांणी पिंटो ब्रदर्सांक देव बरें करून तशें आमचो तांणी तें नांव दवरलें पिंटो ब्रदर्स। वय वय ताचे उपरांत काम जालें आमच्या इगर्जेन ग्रोट्टो नातलो। तशें 15 एक दीस म्हणाले तुमी तुमची कला आनी सिवील, हांवें त्या वेळार सिवील म्हणजे शिकोवन जाला मात 96 वय कन्स्ट्रक्शन। तशें 15 म्हणाले तुमी ते सिवील आनी कला सांगता घालून एक ग्रोट्टो बांदा इगर्जेक। तशें एक डोनर आसले। तशें आमी मागीर कालें केलें सगळ्यांनी सांगता त्या विशयांत इल्लें माहेत घेवन ग्रोट्ट्या विशयान कशें घालें कितें पळोवन आमी मातयेंत मोल्ड करून अशें ग्रोट्टे 3 नमुन्याचे करून पदऱ्यापाक दिले।
सॅम्पल जावन दिले ताचे उपरांत 15 बारी कशी जाली तांणी एक सिलेक्ट करून बांदा म्हळें तसो आमचो पयलो ग्रोट्टो हो मंजुरांत आमी बांदलो त्या उपरांत एका फाटल्यान जावन गेलो आतां हें तुजें म्हळ्यार धार्मीक तरान करचें कसली पुरा कामां करताय तूं आमी ग्रोट्टे आल्तारी इगर्जेचे सँक्च्युरीज मागीर ताचे उपरांत फावंटन्स वॉटरफॉल्स मागीर एंत श्रायन्स तले पुरा आनी भक्तिकाचे मात्र तशें आमी घरांनी आनी हेर धार्मीक केंद्रां वय घरांनी इगर्जेनी कोवेंतांनी मागीर थोड्यांनी पब्लीक प्लेसार म्हळ्यार तांच्या सोंत जाग्यार पब्लिकांक दिसचे बरें खंय भक्तीपण या खंय गरज आसा त्या वेळार त्या जाग्यार आनी बांदले आनी येदोळ कितले असली कामां केल्यात तुमी आमची सोडून या 25 आतां नेक्स्ट इयर 25 वर्सां जातात त्या येदोळनुसार आमी तो 1600 तशें लागीं वय ताच्या सडीन खाली मंगळूर शहरान की भायर ना सगळ्या इंडियांत आमी मस्त कडेन गेले तुमी वचून वय आमी वचून म्हणजे ताचे उपरांत घरांनी बांदल्यात मागीर थोडे कडेन खंय आमकां वचूंक जायना ते आमी इल्लेशें इल्ले ल्हान सायजार आमी हांगा तो दांडे तुज्या फाटल्यान कितले वावराडी आसा ताका आमच्या फाटल्यान वावराडी जायते आसात साडे लागीं आसले आतां थोडे हाचे कोविडानी थोडे गांवांत जावन वय थोडे आनी आतां इल्लेशें उणें केलां कोवीड म्हळ्यार पयस आमकां वचूंक जायना चड तुवें पसंद करचें खंयचें हातून रोट्टो की आल्तार की या काम मेळिल्लें ना काम मेळिल्लें बरें खंयचें जाल्यार आमी म्हळ्यार एक कडेन केल्लें आनी एक कडेन करना ते थोडे कडेन मात्र रिक्वेस्ट करता आमकां चडाव जावन म्हळ्यार आमकां तशेंच जाय त्या दळा आमी तें कालें करता तें करिचें पडटा म्हळ्यार तांकां सारकें नंतर जाल्यार आमी कालें करता नवें तरी जाय हर एक कडेन गेल्ले कडेन हांव ते जागो पळोवन त्या परिसर कशें आसा कालें पळोवन त्या उपरांत आमी ताका एक 3 प्लॅनां दिता म्हळ्यार तुमची ती एक क्रिएटिव्हिटी आनी तांची इल्ली आयडिया वय तांची आयडियाचे मागीर एक मॉडर्न टायपर ताचे उपरांत दोनी मिक्स कर तशें 3 नमुन्याची प्लॅनां दिता तांतूंत आनी सिलेक्ट करचें म्हळ्यार तांतून थोडे सोडून कर आनी कालें कर ताचें फायनल जाल्यार आमी काम सुरू करता आतां ते घरांनी ग्रोट्टो करतात वय ताका कितली एक उण्यार एक बजेट आसतात उण्याची या मॅक्झिमम कशें वय घरांनी येदोळ आमी बांदिल्ले सोडून 15,000 तावन एक कडेन 12 लाख आमचेर जाल्यात म्हळ्यार ग्रोट्टो फावंटन्स वॉटरफॉल्स पळय ते म्हळ्यार तांच्या हाचे प्रमाणे रुचितकीत म्हळ्यार तांचे सरावंडींग कशें जाय तशें चड बऱ्या रितीन केल्यार करतलो 15,000 20,000 25 1 लाख 1.5 लाख तशें नमुने हेचे बांदतात वय आनी ग्रोट्टो म्हळ्यार फकत मोरी एक लक्ती जाल्ले की या हर सांताक या जेजूक आनी तांतून खंयची मोरी सडावत तुका मेळिल्ल्या कामांत येदोळ सडावत मेळिल्ले लूट सायबिणी म्हळ्यार लूट सायबिणीचो ग्रोट्टो म्हणून वय लूट सायबिणीचे मस्त बांदल्यात ताचे उपरांत ग्रोट्टो म्हळ्यार ते मोरयेचे मात्र न्ही दुसऱ्या सांता भक्तांचे ताका मात्र एक्चुअली ग्रोट्टो म्हणून आल्तारी भशेन वय ग्रोट्टो म्हळ्यार मोरयेचो मात्र तशें पूण आमी कालें करता तांणी खंयची इमाज तांकां दवरूंक जाय त्या इमाजीच्या विशयांत पळोवन ताचे उपरांत आमी ताका समजावन प्लॅन दिता आतां मोरयेचो जाल्यार मोरयेचो ग्रोट्टो आतां सगळ्यांनी आसा पळय पूण आदीं ते एक न्हंयचे फातर दवरून ग्रोट्टो ते एक झराल आसले आतां काय बदलावन आयल्या की आतां ते रितीन करतात एक्चुअली न्हंयच्या फातरांचे आमी सुरवात केल्ली पयले काळ्या फातरांचे बांदून आसले मागीर आमी कितें केलें ताचें डिझायन चेंज जाताना नवे न्हंयचे फातरांचे मागीर काळे फातर आतां आमचे कडेन नमुन्याचे फातर आसात पूण ते मेळटात की आतां न्हंयच्या फातरांक इल्लेशे कश्ट मेळोन म्हळ्यार तुमी हाडोवचे की तुमी जावन वचून आमी जावन वचून विंचून हाडचे आहले आतां इल्लेशे पळोवंक ते देखून आमी आतां कालें केलां दुसरे नमुने तांतूं रीत दुसरी केल्या म्हळ्यार डिझायन्स सिमेंटीन ती करता आमी तशें दुसरे ग्रॅनायट फातर त्या प्रमाणे यूज करता आमी आतां हाचे विशयी चडीत चरित्र वस्तूंचे जाल्यार आतां गोंयांत आमी हर एका जाग्याक पुरीस आसात आनी आल्तार जावन वाती पेटोवन लोक मागणे करतात हे ते मार्ग देगेनी आसा हांगा जर तर आतां घरांनी जाल्यार घरा भितर म्हणटा हाची सुरवात काय तुका चरित्र म्हणी कळीत आसा की हे खंय तावन आयिल्ले या इंडिया किंवा युरोपांतले कशें पळय एक्चुअली हांवें चरित्र हांवें समजल्ल्या प्रमाणे सादारण 16-17व्या शतमानांत त्या वेळा आउटडोर केव नीचे तशें आसलें ते कालें करताले ते गार्डन्स आनी कालें अशें
एंटरटेनमेंट त्याला संगतींक म्हळ्यार तशें वय, useful वय, नासलें. वय. ताचे उपरांत 18व्या शेतांत म्हळ्यार 1858 मोरी माई आमचो लुड्स शहरांत ती ग्रोट्ट्यान दिश्टी वय, पडली. वय. त्या वेळार ती ग्रोट्टो एक आलतारी भाशेन तेल मनाभोव आयिल्ले. आणि ग्रोट्टो म्हळ्यार एक माटे तशें माटे आसलें. करेक्ट. वय, वय. ग्रोट्टो म्हळ्यार माटे म्हळ्यार मोरी माट्यान थंय दिश्टी पडुल्ली. वय ताचे उपरांत तशें मोरी फातिमांत पांट्या वयर दिश्टी वय पडली. वय वय तशें तें ग्रोट्टो ताचे उपरांत काम जालें तें भक्तीपणाक म्हणून ते श्रायन म्हळ्यार दुसरी इमाज दवरून मोरयेची वय, इमाज दवरून वय. तशें जावन तें कंटिन्यू जालें म्हणून चरित्र सांगता. मागीर तें म्हळ्यार सगळ्यांनी सुरवात जाली ती भायल्या गांवांत. वय, वय वय. वय तशें 1924 पोलंडाच्या एका पदऱ्यापान पयलो ग्रोट्टो बांदलो तशें पण आसा चरित्रां विविध नमुन्याचीं आसा. आनी ताचे उपरांत ते घरांनी कंटिन्यू जावन आतां सगळ्या घरांनी बांदतात. वय आणि ते मोळो म्हणटार ताका नॅचरलिटी येवंक वय, येयलें वय, गार्डन वय, घे वय. उदकाची तें सुरवात. बरोबर. आमी कालें करता म्हळ्यार ते ग्रोट्ट्याक सोबायेच्या म्हळ्यार डिवोशनली ब्युटी वय, म्हणटात ताका. एक, म्हळ्यार ते attachment वय. आसा की आनी एक पळयतना आतां इगर्जी गेल्ले बरी. ग्रोट्टे जायते बांदतात. वय. पूण आमचे कालें म्हळ्यार ते कलेय करता जाल्यार तें आकर्शण जायचें. ते खंयच्याक ग्रोट्टो पळयले तशें मागी म्हणून बोगाचे. वय 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 तशें पूण आलतार जावन बी खंयचें ते आतांच्या प्रस्तुत समाजांत वय. हे मुरयेचें भक्तीपण जावन दी तें देवस्पण कितलें आसा. आतां आमी भायल्या क्रिस्तांव पळयल्यार वय. ते मार्गार जाल्यार नमस्कार वय, वय, करतात वांनो काडतात. वय. आमचे सोवेर ती एकानंद बाबा जावं की पुरो ती एक भक्तीपण आमी कोणेय पळयचें म्हणलें न्ही. ती तसली भक्तीपण जावं इगर्जीन ह्या घरांनी वय. कितल्या अंतर आसा मुरयेचे प्रत्येक तरान म्हणचें जाल्यार. वय वैयक्तीक तरान सांगचें जाल्यार भक्तीपण मस्त आसा. भक्तीपण मस्त आसा आनी मोरयेचें भक्तीपण मस्त आसा. आनी ह्या भक्तीपणान मस्त बरेंपण जायतें जालां सारकें. पूण हांगासर ह्या आमच्या सुतुरांत सवाल कालें म्हळ्यार आमकां अशें उक्त्यान मागोवंक आनी पुरा आतां एक तकली बगावंक इल्लीशी लज दिसची आसता. म्हळ्यार वय, आमच्यान वय, चडाव वय, वय. बापाच्या पुत्राचें काडूंक येयल्लेशें आनी ताचें महत्व ताचें तें आमी आतां मुखार पळयतना कशें मागाचें तें म्हळ्यार आतांच्या पिळगेक इल्लेशें समजून येयल्ली उणी वय, वय. कश्ट बघता. हेर तर माझ्या आतां इगर्ज पाशा वय. हें तांचें देवूळ पाशा वय, जाताना वय, एक पाशा, वय. सांकेतीक वय, रकान वय, correct. करतात. वय तें भक्तीपण तशें तितलें म्हळ्यार भक्तीपण आसा तें दाखोवंक म्हळ्यार कोण पळयता की तशें अशें म्हळ्यार वय. कलेक मनोभाव चिंताप आसा. आनी फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें बरी वय. कोविडा लागून आतां आमची आंबोरी केदाळे ल्हान एक वय. 5-10 वय मिनटांची वय वय आनी बायबलाचें जावं दी आराधन घरांनी उणें वय, करचें. वय, वय. पूण तेच एक घरांत एक म्हत्वाचो वांटो आसता वय. तो अर्द घंटो जावं दी वाचप. वय तें तीर्स आतां सगळ्यांनी एक कुटुंबाचें मागणें जावन ह्या कोविडा द्वारे सुरवात जाल्या. वय, वय. तुका कशें भोगता तुवें कशें पळयल्ल्या रितीन. हांवें पळयल्ल्या रितीन म्हळ्यार भक्तीपण घरचे मागणे आनी पळयलें सडलां हांगा. वय वय ताचे उपरांत सडाव जावन मागण्याचें आनी आमकां क्रिस्तांवांक गरज म्हळ्यार केदाळ आमी कश्टार पडटा केदाळ वय. आमकां कश्ट त्या मात्र मागण्या सोडा वय सारकें. तें हांवें जायते कडेन पळयलें म्हळ्यार त्या केदाळ आमकां जाय जाल्यार मेळ्ळें तें जाल्यार तें जालें तें ताचे उपरांत आनी केल्लेशें. वय जरालतरान इगर्जीन भक्तीपण आसल्यार वय, आसता, वय. आमचें आत्मीक आंतरीक समाधान एखादें तें एक भक्तीपण वय आसा. आसता. वय वय तें ग्रोट्टो थंय वय, पळयलें वय, तें. वय, वय. आनी आमी खंय बांदलां थंयसर भक्तीपण मस्त आसा. वय. म्हळ्यार भक्तीपण आसल्यानी तें बांदोवचें सडाव. वय वय वय. मस्त भक्तीपण मस्त बरें. आनी तुज्या अनुभवान तुवें आतां मस्त कडेन बांदलाय वय. लोकांनी काही बरेंपण जालां अजाप जाल्यात वय, वय. तुका तुजो अनुभव काही वय, म्हळ्यार वय. हांवें सार्थक तुजे कडेन केल्ले तशें काही गजाली आसात की? मस्त मस्त आसात मस्त आसात. आमी एक येदोळ बांदिल्ल्या पैकी 98% मस्त मिराकल्स आसा म्हळ्यार अजापां जाल्यात. वय. अजापां म्हळ्यार जायतेनी आमकां फोन कर सांगचे हर एक दिसा म्हाका सांगचें आसा म्हाका बरेंपण जालें तें. एक्चुअली हांवें म्हणचें तें म्हज्या ग्रोट्ट्यान जालें म्हण न्ही वय, वय, वय. आलतारीन न्ही तांकां तें एक- पळोवन तें खंय तांकां मागोवंक एक हें आयलें वय. उर्बा आयली वय. त्या तांच्या मागण्यान जावचें तें. आनी तूं आतां बांदताय म्हणल्यार का ती तूं वय. वळखी सुद्दां जाल्यार मात जाल्या. वय, वय वय, वय तशें जायतेनी फोन करून सांगलें मस्त बरेंपण जालें मस्त जालें. वय. कुटुंबांनी मागीर वैयक्तीक तरान आर्थीक तरान मागीर भलायकेंत मस्त भलायकेंत, मस्त वय. बरेंपण जालां. आनी एक गजाल सांगतना आतां आमच्या ही सांकेतीक रीत आसा वय जावं इगर्ज आल्तार गोट्टो आनी कितें वय आतां ते द्वाराची एक कॉन्सेप्ट आसा जावं पल्लाकीन दवरचें वय, म्हळ्यार हर एक संगतींत भारतीकरण मिसळून आसा. वय
ते कितलें गरजेचें आमकां क्रिस्तांवांक? भारतीकरण म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव आमी पूण भारताचे मनीस, म्हळ्यार आमी हांगाचेच आमचे, पूण ते क्रिस्तांव आमचो धर्म हांगाचे म्हणल्या खातीर हांगाचे म्हळ्यार आमचे मनोभाव आमची मनोस्थिती हांगाचीच वातावरणाक आसता सडाव जावन. तशें जाल्ल्यान हांगाच्याक इल्लेशें ताळ पडचें तशें केल्यार बरें, म्हळ्यार आमकां इल्लेशें लागतलें आमी हांगा जी हेर समुदाय सांगाता आनी आमी कितें बांदता हेर दुसरेय पळयतात, कळ्ळें न्ही. तर तांकांय तांची मनोस्थिती तशीच आसता, मनोभाव तांचो त्या प्रमाणे देखून तशें बांदल्यार. आनी आमी जाल्यार हेरा धर्माक चड आकर्शीत नातल्यार हेर धर्माचे क्रिस्तांव जायते पडले, जायते एक म्हणटात आम्मा ना आमी बांदल्या कडेन मस्त जाणांनी येवन सांगिल्लें आसा, म्हळ्यार खंय मेळ्ळ्या कडेन तुवें तें हें बांदिल्लें आमच्या गांवांत तशें जायत्यांनी उल्लेख केल्लो आसा. आनी बांदतनाय मस्त जाणांनी हिंदुवांचे जावं इवन क्रिस्तांव जायते जण मापल्यांचे जावन येवन आमकां बऱ्या मानान हें करता. आनी कितेंय आसा जाल्यार त्या सरावंडिंगाचे ते इगर्जे गेल्ले मोगान आसचे ते सांगतात अशें ताचे, आमकां एक उल्हास पटेल तशें आसा. आनी भलायकेची माय कोणी कितें म्हणून आनी भावार्थ आसल्यार ते खसली घडिता कडून साध्य आसा आनी सकट सांगात मोगान आसता. आनी एक गजाल उल्लेख करचें जाल्यार हे बोंब्या पुजा आमचेच लोक म्हणजे क्रिस्तांव धर्मांतल्यान भायर गेल्ले पंगडांतले तुम्ही बायबलांत सांगलां तातूंत गेलां बॉम्बे पिझ्झा करनोचो आनी मोरयेक पातयोंच पातेनात मान करता सांगलो ती आवय म्हणून एक सांगतात म्हणून उल्लेख म्हणून. पूण जें कितें मोरयेचें भक्तीपण तेर्साचें जावं दी हेर भक्तीपण बायबलान नातले वरवीं तांणी म्हणचे हें तुमी करनोचो बॉम्बे पिझ्झा करनोचो तिका मान करनोचो म्हणटात. ह्या विशीं कांय तुका उजवाडपाक आसा? म्हळ्यार बॉम्बे पुजा आनी आमी मान दिवचे तें तातूंत फरक आसा. बॉम्बे पुजा म्हळ्यार आतां ताका कालें ताचे म्हळ्यार दुसऱ्या रितीन बलिदान बली करचें आनी कालें करचें नाल्ल कुटून सजोवन दी आनी कालें करचें पुजा करची तशें पुरो आहा. हें आमी कालें आमी एक्चुली ती बॉम्बे पुजा न्ही आमची. आमी एक ग्रोट्टो बांदता थंय खंय जाल्यार एक इमाज दवरता आल्तारीर जावन ती खंय जाल्यार इमाज दवरले ते आमी काल्याक एक संकेत आमकां एक पळयतना आतां आमी घरांनी आमच्या मालगड्यांचे फोटो दवरता सारके ते घाल्याक दवरता. आमी फोटो ना जाल्यार तो कसो आसलो काले आमकां कळना न्ही. आतां इमाज पळयतना मोरयेची इमाज पळयतना आमकां ऑटोमॅटीक भोगता येता. म्हळ्यार एक मोरी आमचे ते एक संकेत मुखार आसा आमच्या सांगाता आसा म्हणलो एक मनोभाव येवचे खातीर. आनी कोणी आमी मोरी एक थंय येवन इमाजीक वचून हें करना तशें करना. इवन आमी बांदतना जाल्यार सांगता हें आमचे बॉम्बे ताका करूंक न्ही. म्हळ्यार तुमकां घरा मुखार आमी आतां बांदतना भायर भितर येताना समाज दिसचे बरी तशें आमी बांदचें ग्रोट्टो. आनी ती राखोवणी आसा आतां जायत्या पिढयेन जावन अनुवारांत ती एक म्हळ्यार आमकां धैर्य मेळटा. म्हळ्यार मोरी मागीर आमचे सांगता आसा इवन सांत जाल्यार खंयचे सांत भक्त आमी बांदता ते आमचे सांगता आसात. आमी एक भक्तीपणान तें मागचें म्हळ्यार आमी मोतीन ती इमाज मोती काडून आमी तिच्या लागीं मागचें ह्या इमाजी लागीं न्ही. तशें आनीक फाटल्या दिसांनी तूं जायते बिजी आलो मनीस. ह्या कोवीड काळार तुज्या वावरांत कितलें कश्टाचें जालां की या खंयच्या रितीन तुजें वावर चल्लां? कश्टाचें जालां म्हळ्यार थोडे एक आमकां खंय पयस वेच्या बरी ना तशें समस्या जालो. ताचे उपरांत आमच्या कामाचे जायते जाण वावराडी गांवाक गेले थंय समस्या जालो. ताच्या उपरांत थोड्या कडेन म्हळ्यार आतां पयशांचे आनी पयलेशें कश्ट आसात ते कलेक्शन जायना तशें ते थोडे समस्या आमकां आयल्यात. पूण मुखार सारकें जाता. वय जायत्यांनी सांगिल्लें आसा आमी पयशे जाल्ल्यान सांगता तशें. आनीक तूं केदाडे म्हणटा पळय एक पडद्या फाटल्यान आसलो तूं लोकां दिश्टीक वचून मेळनाय तुजें काम मात लोकांक कळटा. आमच्या विक्षकांक तुजो संपर्क करचे जाल्यार तुजो नंबर सांगवेत न्ही? वय सांगीत. म्हजे नंबर 9845331868. हय हे म्हजे नंबर. बरें वॉल्टर आतां तुजे नंबर दिना जाल्यार वा मंजुरांत
सगळ्यांनी आनी कोणाय कडेन ग्रट्ट केल्लो वॉल्टर पिंटो म्हणून सर कळीत आसलो भिक्षकानो तुमकांय असल्या भक्तीपणाची उर्बा आसल्यार जरूर हर एका घरान मात न्हय आमच्या काळजांत आनी आमच्या सुत्तुरांत आमची सांकेतीक रीत जावन आसा आमचो धर्म आमी हेरांक दिवचें ती एक मिसांव जावन आसा आमी कोणायकी मतांतर करी जें म्हणलेंच ना आमच्या जिनिये रितींत आमच्या भक्तीपणाक हेरांक आकर्शीत केल्ल्यांत उरती दादोसकाय जावन आसा परत आमी मुखल्या आंगठ्या मेळ्या बरें तर तुका वॉल्टर देव बरें करूं.